महाराज की. हरे श्रीनिवासा. आजी आणि एक टीम आईल असं ಜಗನ್ನಾಥದಾಸ್ सांगता ಮನದೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ದು ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಮನದೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ದು ಮನವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಮನದಾವೃತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಜಿಸುವಿ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ. देवा मना भितर तूं आसून मनाक खंयची पुरा विचार करका म्हणलें विचारान तूं त्या नियंत्रणार दवरून घेवन तूं पुरा करता शिवाय तुगेल करुणाक आमी कसं म्हूण सांगता. किट्टिताय म्हणार नाना वस्तुಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದು ಜಗವ ನಡೆಸುವಿ ನೀನಿದ್ದು ಜಗವ ನಡೆಸುವಿ ಹರಿ ನೀನೇ ನಾನೆಂಬ ನರಗೆ गती उंटे. कशी कब्बा भितर साखर की कशी मिरसांगे भितर तिखसाण की समुद्रा उदका भितर मिठसाण की असल पुरा देवान सृष्टी करून मनशाक की खंयचे जिवाक की जावका जाल्यार प्रति एक विशयातू ते विशयांतू ताणेच आसून प्रति एक वस्तू भितर ताण आसून ते वस्तूक ते शक्ती मिरसांगेक तिखसाण दिवची तशें शक्ती दिलेली कोणें परमात्मान. मिठाक मिठसाण दिवची तशें शक्ती दिलेली कोणें परमात्मान. अशी पुरा परमात्मा प्रति एक वस्तू भितर आसून जगत चलयतस तसले परमात्मा सोण हांवची होडू मनीशू म्हणल्यार इति प्रयोजन म्हणटस जगन्नाथदासू. तसले एक दिव्य संदेश आवटू आयचे भजन सम्राट कार्यक्रम प्रारंभ करूया. आजी सन्न चेरडू आले एक चंद भजना मंडळी तुमगेल मुखारे आईल आस सूरताल भजना मंडळी. सूरताल भजना मंडळी हांनी आईल आसा ती मंगळूरात कोणू तांगेल भजन आतां आमी आयकुया. ते चेरडू आले मुग्ध जालेले तांगेले भजन आमी सगळ्यान आयकून धन्य जावया म्हूण सांगून त्या चेरडू हांव तांगे लागीं प्रार्थना करता तुमी भजन प्रारंभ करका. सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय. 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 सद्गुरु जय जय. सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय. सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय. सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथाच्या नाथा तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था. अनाथाच्या नाथा तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो. तुझा नमो.
माया मोहा मोह झाला माझे कोण निराशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो उमा कात्यायनी गौरी दाक्षायणी हिमवंत गिरिय कुमारी उमा कात्यायनी गौरी दाक्षायणी हिमवंत गिरिय कुमारी रमयरसन पद कमल मधुपे नित्यामरवति पे गज कमले भवानी 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 उमा कात्यायनी गौरी दाक्षायणी हिमवंत गिरिय कुमारी उमा कात्यायनी गौरी दाक्षायणी हिमवंत गिरिय कुमारी पुण्यवावसन कंचुका कस्तूरी तिलका तळिका मुगुर्ती नासिका तळिತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧಿತ ಮುಡಿದ ಸುಸುಗ ತಲೆ ಭುಜ ಕೀರ್ತನಾಸಿಕಾ ಇಳೆದಳು ಮಧುರಾಪುರದೊಳ ವಾಸಳ ಅಳಗಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಕೊಂಡಾಡುವ ಸುಲಭ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳಿತು ಮತಿಯು ನಿಮಗಿಳಿಕರ ಶೋಭಿತ ಪರಮ ಮಂಗಳೇ ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಗೌರಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಹಿಮವಂತ ಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಗೌರಿ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ ಹಿಮವಂತ ಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಹಿಮವಂತ ಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಹಿಮವಂತ ಗಿರಿಯ ಕುಮಾರಿ ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ಬರೆದು ಬಿಡದೆ ಹರಿಯ ನಾಮ ಬರೆದು ಓದಿ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಕರೆದು ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಈಶನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ 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 ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ 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 ನಮೋಸ್ತುತೆ
नमोस्तुते नमोस्तुते शारदा माते नमोस्तुते 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 शारदा माते नमोस्तुते शारदा माते नमोस्तुते शारदा माते नमोस्तुते मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जय 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 हनुमान जय गुरु जय जय पवन 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 पवन पुत्र हनुमान की जय आंजनेय जय बलभीमा जय भक्त बलतुलित बलराम
सूरताल भजना मंडळी तुम्ही चेरडवान चंद कोण म्हणलेलं असं जाल्यारी एक टायम दितरी झिरो म्हण दाखयतरी तेन्ना राबोवका त्या एक शिस्त ताजे खातीर टायम फिक्स करची नवय असं होड ना चंद कोण म्हणला तुम्ही जाल्यार केलो पुरा पदान तूं चरण पुरा कट्ट केला तशें जेवच्यानच चरण पुरा पूर्ण म्हण काय एक खंयचे एक दासाल पद म्हणली म्हण जाल्यार तांतू मध्येत आमी आमकां जाय जाल्यार पुरा सोणू कडेक एक मात्र म्हणूनच त्या तुमी सम प्रॅक्टीस केल्यार आनी खंय छंद कोण म्हूण येता आनी एक 20 निमिशां तूं पुरा म्हणटा ती म्हणून साध्य ना तितली म्हणून टायम ना ते ताजे खातीर 20 निमिशां तूं कितली म्हणू येता म्हळ्यार एक प्लॅन करून म्हणल्यार छंद दिसता मागीर जय जय हनुमान म्हणलें आस पळय ताजे लास्ट लायनाचें साहित्य कशें एक सांगतो आयकोळा दासा केशव सुत मार सुत नाही चरडा ते नुत नुत दास केशव सुत म्हूण म्हळ्यार कोण जाता पूत कोणाले दासाल पूत दासाल पूत देव वे ना हनुमंत दासाल पूत वे ना नाही नवे दास केशव नुत म्हणा कसं म्हूण म्हळ्यार दास जालेले केशवदास भद्रगिरी केशव मामान बरयलें तसलें पद तागेलें अंकीत दास केशव म्हणून तागेले दास केशवान निरंतर जावन नुत म्हण म्हळ्यार भजन करचें तसलें देव हनुमंत म्हण अर्थ जाता कळ्ळें वे तें समजावचे खातीर सांगिल्लें कितें तें पुरा पळोवन घेवका आनी स्वल्प श्रुती पळोवन घेवका तुमी पुरा तुमी आतां शिकता आसा नव्या सकाळी चंद करून श्रुती पळोवन म्हणल्यार आनी खंय छंद दिसता इताक म्हूण म्हळ्यार एक पद म्हणटना हार्मोनियम विंगड श्रुतीर आसा तुमी म्हणलें विंगड श्रुतीर आसा त्या हार्मोनियम वाजयतल्यार कळ्ळा म्हण लागता पळय वे इताक म्हूण म्हळ्यार तुमी चिरडोवन तुमकां मस्त भविश्य आसा चंद करून प्रॅक्टीस करा ती तुमी आनी खंय मस्त मुखार येवचें साध्य आसा चंद करून स्वरा वयरी इम्पॉर्टन्स दिवन स्वर समोर लागून प्रॅक्टीस करचें करा ती देव बरें कर तुमकां आतां आमगेले योगेश किणी माम कसं म्हणटा म्हण पळय सन्न चिरडुव भविष्याचे जनांग तुम्ही तशी भजनेन तो मस्त साधन करचें आसा तेंचे नायक मामान म्हणल्यार बरी 20 मिनीट दिलेले 20 मिनीट तुमी 10 आयटम सांगला 10 आयटम म्हळ्यार चड जालें तें आनी ताका तुमकां सडन मातशें सांगता आनी ते एक कपडे चेंज जाता ना गडबड जाता सो तुमी ते 20 मिनिटान तो कितले जाव कपडे 4 की 5 पद्य चंद कोण प्रॅक्टीस करून केल्यार आनी लाय जाता नेक्स्ट टायम तशीच एक हें करका मागीर तुमी इतलें सन्न चेडो न्हू भारी खुश जाली मस्त इंट्रस्ट आनी चंद युनिफॉर्म घालून एक मत्यार येवन चंद रितीन सांगला आनी तितले आयटम सांगच्याक सादारण मट्टाक साध्य ना कोणाचें जाल्यार तुमी त्या प्रेजेंट केला तुमकां देव मस्त बरें करो आनी तेंची चंद करून प्रॅक्टीस करा मस्त चांग जाता तशीची आमगेले वट्ट अशी तसले गिरीश नागेश प्रभू आनी कसं सांगता म्हण पळय नायक मामान आनी किणी मामान सांगला बरी तुमी सन्न चेरडुवा येवन एक भजन बशिल्लेच बारी खुशी जाता एक देवान बैसून देवाले भजन म्हणल्यार जाल्ले आनी की मुखार सोन कॉम्पिटिशन येताना सम तयार जावन आयल म्हणून जाल्यार लायक म्हण सांगून म्हगेलें ओपिनियन देव बरें करूं तावळी हांव सांगेल म्हणके खंयचेय दासांक गेल की संतांक गेल की पद म्हणटना संपूर्ण पद म्हणून काय येता म्हळ्यार सगळे पदांत तूं एक संदेश आसता ते दोनीचे तिनीचे चारी चरणांत तूं पुरा संदेश आसता त्या संदेश आशिल्ले शब्द साहित्याचे आमी सोडून अंकीत आशिल्ले मात्र म्हणली म्हणून जाल्यार कोणाले म्हणून कळची मात्र मुख्य न्हय आमकां तें साहित्य कसं सांगता म्हणून कळचे खातीर ते तुमी मुखार सुनू अभ्यास करूंक केल्यार चांग तुमी आतां म्हणलेलें कसलेंय तोंदर ना जाल्यार स्वरा वयर स्वल्प तुमकां आनी खंय मस्त फ्युचर आशिल्ले मितीन ताजे वयरी चंद करून अभ्यास करता डेली अभ्यास करता न्हू प्रॅक्टीस कितले वेळ प्रॅक्टीस करता मात तुमी अर्ध घंटे दिसा अर्ध घंटा अर्ध घंटो पावना मिनिमम 3 hours करता 3 घंटो दोनी तकून 3 घंटो प्रॅक्टीस करता टायम मेळना हांवें मेळटा न्हय
स्कूलात कोणा येयले कुडले टायम मेळता नवे मेळनावे मेळता टायम मेळकावे ताका एक वाट सांगता हांव राती न्हिदतना 1 घंटो लेट केला री 1 घंटो टायम मेळटा सकाळीं उठायतना 1 घंटो वग्गी उठायला री 1 घंटो टायम मेळटा म्हळ्यार 2 घंटे थंय तुमकां मेळटा त्या टायमा प्रॅक्टीस करता सकाळीं उठायले कुडले प्रॅक्टीस केल्यार वॉयसाक मस्तचें हांग तुमी करा ती खंडीतय तुमकां भारी चंद एक भविश्य आसा आमगेले समाजाचें मुखावयलें भविश्य तुमी देव तुमकां बरें करो तशीची तुमकां केवल संगीत मात्र न्हय तुमगेले नित्याचे विद्याभ्यास कसो आसा तेवय चंदायर जावो ताजे वटू संगीतय जावो भजनय जावो तुमकां देव निरंतर आरोग्य पूरा दिवन विद्या बुद्धी आयुष्य आरोग्य सुख संपद सक्कडय दिवन रक्षण करो म्हूण आमी देवाला मागताची आजी आमी हांगा सुरताल भजना मंडळी प्रस्तुत केलेलो आसा हे वेळारी म्हगेले वटू वेदिकेर आशिल्ले तसले आमगेले भजनीय साधक जावन आशिल्ले तसले कारकळ योगेश किणी मंगळूर गिरीश नागेश प्रभू आनी मुंबयचे राघवेंद्र मल्ल्या हांकां तेगाकय धन्यवाद सांगताची आनी वपास भाई अनेक भजना मंडळी घेवन हांव तुमगेले मुखार येता ते दोळताय सकडांकय हरे श्रीनिवासा नमस्कार म्हगेलें नांव अभिराम शेणे म्हणून आज आमी सुरताल म्हणून एक म्युजीक टिमा दोक आयले आमगेले ಒಟ್ಟು मस्त जन टीम मेंबर्स आसा ते लेफ्ट रब्बी लास्ट रब्बी तेगे नांव निखिल हागेलें नांव आयुष म्हणून हागेलें नांव लक्ष्मण म्हणून मागीर हिगेलें नांव स्तुती म्हणून तिगेलें नांव निधी म्हणून मागीर तिगेलें नांव पुरवी म्हणून आमकां लायक जालें हांगा भजन सम्राटा येवन लायक परफॉर्मन्स दिला जाल्यार थोडे परफॉर्मन्स दिता चिके चड उंच जाता आनी नायक मामान करेक्ट पुरो सांगले कसा मिस्टेक जाला आनी मुखार सोन तुम भविष्यांत लायक कोण स्वामील मठांत लायक कोण सांगची तेश कोरका म्हण तशीची युतो जियर बी थँक्यू इता म्हळ्यार असल एक व्हड एक स्टेजार भजन सम्राट कोरका मेळका जाल्यार मस्त कश्ट पावका आनी तांकां मस्त कसं म्हणचे आभार जावका आमगे भविष्य ह्या प्रोग्रामा निमतान लायक जाता म्हणून सांगून तुमगेले मुक्ताय करता